माझे नाव चंदन मांद्रेकर। हांव हांगासरलो स्थानीक जे वॉर्ड आहा पळय हो वॉर्ड नंबर 1 आनी आमचे दत्ताचे देवूळ आहा आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगासर जी ही पायपां आहा पळय ही पायपां हाडून आतां 15 दीस जाले आनी हे खंय तरी आमकां कळोन येयला की ही पायपलायन आहा पळय ही डॅमेज जाल्या आनी ही आतां परत पायपलायन ही करपाचें हे खंय तरी हें आसा। सो हांव मागता की काणकोण ऑथॉरिटी कडेन की हांव कोणूय आसूं की पायपां ही डॅमेज हें आसा पळय ही खंय तरी धोक्याक आहा। कारण की हांगासून लोक येता वयता आनी तुमी पळोवंक शकता एक पायप थंय रस्त्यार आहा आनी हे घडाघड देंवले काय ना यो वयता पळय रस्त्यार पळय हांकां खंय तरी धोका आहा। सो हांव मागता ही PWD जावं खंयची ऑथॉरिटी जावं कोणूय आसूं हेंच्यांनी पयलें पायपां पळय ही जाग्यार घालपाक जाय। ही फाल्यां कोणाक जीव कोणाचो वचोंक उपकारना। हे म्हाजो एक हें आसा की कोणाचो जीव वचपाचो ना की आमचे हांगा लोकल आहा इवन शिवोलचे जावं खंयचेय लोक यो वच करता हांगासर चडशे लोक शिवोलचे जावं ही शॉर्टकट रोड म्हणून ह्यो रोड घेवन वयता। सो म्हाजी एकूच मागणी आहा ऑथॉरिटी कडेन ही पायपां पयलीं जाग्यार घाला कित्याक फाल्यां कोणाचो जीव आयज जीव इम्पॉर्टंट आहा कित्याक तुमी पळोवंक शकता की इतले एक्सिडंट जाल्या खंयच्याय टायमार खंयचोय एक्सिडंट जाता। सो हे पायपांक लागून हो कोणाचो जीव वचोंक उपकारना म्हणून हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की ही पयलीं पायपां तुमी जाग्यार घाला। आतां तुमी पळयलां आमी एक मात आतां तुमकां आमी हायलायट करून एक इश्यू दाखयला तशेंच आमी आतां एक 5 मिनटांक आमी हांगासरूय दाखयता की कारण तुमी पळोवंक शकता मातसो फुडें यो आनी हे पळयात तुमी ही जी पायपलायन आहा पळय ही पायपलायन आतां डॅमेज खंय तरी जाल्या म्हणून ते आतां दुसरी पायपलायन खंय तरी घालता। सो हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन की तुमी आज बॅरिकेड तुमी पडला थंय आनी थंय कांय हें ना सेफ्टी कोणाचीच ना फाल्यां यो वच करपी लोकांक खंय तरी धोका आहा। सो मागता तुमी हांगासर खंय तरी सेफ्टी दवरपाचें आनी लोकांचें हांगासर खंय तरी कॅर घेवचें कित्याक यो वचपी करपाक लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी तुमी पळोवंक शकता की हांगासर कांयच सेफ्टी ना की पळोवंक शकता। आतां आमी तुमकां ती पायपां हाडलेली पळय ती दाखयल्या खंय कशी आहा पळय ती आनी ती डेंजरस आहा पळय तोच एक भाग म्हणून तुमकां हांगासर एक मातसो फुडें येयशे जाल्यार तुमी हांगासर पळोवंक शकता की हो कसो कितें पायपलायनींग हांगासर जी फोडलेली आसा पळय आनी फोडले जावन आसा एक 20-15 दीस जाले ही फोडलेली आसा आनी हे इतली डेंजरस आहा की ह्यो वच करपाक खंय तरी त्रास आहा। हे जे लोकल येता वयता पळय तांकां खंय तरी त्रास आहा आनी हांव मागता हे ऑथॉरिटी कडेन जावं PWD आहा पळय हेंचे कडेन मागता की तुमी पयलें हे सारके जाग्यार घालचे पडटले कित्याक कारण कितें हांगासर की लोक बिजी रोड आसलो कारणान खंय तरी ही डेंजरस जाला कित्याक तुमी पळोवंक शकता एक बॅरिकेड लायिल्ली आहा आनी बॅरिकेड एक पडलेले आहा आनी तरी पूण बॅरिकेड हांगार कंप्लीट ना। सो हांव मागता की PWD कडेन जावं खंयची ऑथॉरिटी आहा की तुमी काम कंप्लीट कर पण आमी तुमकां विरोध करिना पण खंय तरी हे लोकांक खंय तरी डेंजरस जाल्ल्या जाता तितलें बेगीन काम कंप्लीट करपाची गरज आसा हांगासर। जाता तितलें बेगीन काम करपाची गरज आहा कित्याक खंय तरी लोक मेलो काय तुमी खंय तरी हुणक्यान पडटले मागीर तुमी जाग्यार हे करपाचें ना कित्याक खंयचे तरी एक लायफ खंय तरी वाचोवपाचें तुमी पळया। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।